आता तशें पळोवंक गेल्यार एज पर रिकॉर्ड्स आमकां गेल्या वर्सा 277 केजी मेळ्ळ्यो, पयल्या वर्सा त्या थोड्या पिरियडाक 28 मेळ्ळ्यो, ह्या वर्सा टोटलूच 87 मेळ्ळ्या, 87. म्हणजे वॅक्सीन केले, वॅक्सिनाक लागून आसूं शकता, अवेरनेस आसूंक शकता, ते अंदू केजीस खूब कमी जाले. आमचे ह्या वर्सा 87 केजीस मेळ्ळ्या आमकां हांगा आमच्या इन्स्टिट्यूटानसून. तातूंतल्यो केरी आनी वाळपय मेळोन केरीच्यो 27 आनी 60 वाळपयच्यो हे एरियेच्यो आमच्यो. आनी 375 म्हणजे 375 सॅम्पलां धाडलेलीं सस्पेक्टेड केजीस, तातूंतली फक्त 88 पॉझिटिव्ह आयल्या, 88. आमची टोटल रायट फ्रॉम बिगिनींग 161 सेशन जाल्या, ड्रायव्स आनी रुटीन वॅक्सिनेशन जाता ती धरून. फ्रॉम जानेवारी टू आतां जून 61 जाल्या. डोसीज आमी आज पर्यंत 9,700 बेनिफिशरींक दिल्या टोटल, फर्स्ट सेकंड आनी थर्ड डोस धरून. तातूंतली फर्स्ट डोस जर पळोवंक गेल्यार 6,100 जाल्या, सेकंड डोस 2,286 जाल्या आनी थर्ड डोस 917. थर्ड डोस ती मागीर फुडले 6 म्हयने ते 9 म्हयन्यांनी घेता म्हणटा फुडें जातली. आतां सद्या आमचे कडेन वॅक्सिनां 3,883 उरल्या डोसीस. दोतोर ह्या वर्सा कितें डेथ बी जाली ह्या वर्सा एक रिपोर्टेड डेथ आसली, पूण ती केस तिणें एड्रेस केरी दिल्लो 70, पूण ती महाराष्ट्रीयन आनी ती तांणी केस घेतली, महाराष्ट्राक दिली आमच्या एपिडेमॉलॉजिस्टान. तांणी ती तांची म्हणून घेतली, म्हणजे ह्या वर्सा नील डेथ. गेल्या वर्सा 3 जाल्ल्यो आनी फर्स्टा वर्साक 1 जाल्ली, म्हणजे 15. दोतोर म्हाका सांग, आतां 2015 ते आयज 2017 मदीं कितले पॉझिटिव्ह मेळ्ळे KFD? पयल्या वर्सा 28 मेळिल्ल्यो, दुसऱ्या वर्सा 277 आनी अंदू 87.